आज वर्ल्ड सुनामी डे है और आज यहाँ पे पालोलेम बीच पे मॉक ड्रिल होने वाला है कि सुनामी का मॉक ड्रिल होने वाला है। तो लोगों से रिक्वेस्ट है कि पैनिक मत होना और कोऑपरेट करना। ऑल टू कोऑपरेट फॉर सुनामी एक्सरसाइज। भाई और बहनों, सुनामी की चेतावनी आई है। अभी सभी लोग बाहर निकलो जाओ, पानी में मत जाओ। सुनामी की ओशियोनोग्राफी की चेतावनी है, सभी भाई और बहनों बाहर निकल जाओ। मंगळारा जागतीक सुनामी दिसा निमतान दक्षिण गोंयांत पाळोळ्यां दर्यादेगेर मॉक ड्रिल आयोजीत केल्लें। सुनामी आयली तर कशी खबरदारी घेवन कशे तरेन वागप ह्या खातीर हें मॉक ड्रिल आशिल्लें। सुरवेक थळावे तशेंच त्या वाठारांत आशिल्ले लोक हें पळोवन आबूज जाले, मात उपरांत ही तालीम म्हण तांकां समजलें। हातूंत दृश्टी अग्निशामक दळाचे जवान, थळावे नुस्तेमार, काणकोण पुलीस, वाहतूक पुलीस, कोस्टल पुलीस, RTO, भलायकी खात्याची अँब्युलन्स ह्या सगळ्यांचो आस्पाव आशिल्लो। सुनामी जाल्यार बचाव कार्य कशें करचें, थळाव्यांक सुरक्षीत जाग्यार कशें व्हरचें, जखमी लोकांची कशी देखरेख करची, उपचार कशे तरेन करचे हाची म्हायती प्रत्यक्षांत ह्या वेळार दिली। ह्या वेळार उदकांत बुडप्यांक हेलिकॉप्टराच्या आदारान कसो वाचोव येता तें प्रत्यक्षांत दाखयल्लें। आपतकालीन वेळार पुलीस यंत्रणा, भलायकी खातें, अँब्युलन्स, अग्निशामक दल हांची कितें भुमिका आसता हें प्रत्यक्षांत दाखयल्लें। ह्या वेळार काणकोणचे उपजिल्लोधिकारी तशेंच आपतकालीन वेवस्थापन समितीचे अध्यक्ष मधू नार्वेकर, मडगांवचे उपजिल्लोधिकारी विल्सन टेलीस, मामलेदार मनोज कोरगांवकार, जितेंद्र बुगडे, गायत्री नायक देसाय, शस्त्र दलाचे विरेंद्र सिंग, अग्निशामक दलाचे धीरज देसाय, पुलीस निरीक्षक हरीश राऊत देसाय, येरादारी विभागाचे निरीक्षक गौतम साळुंके, किनारे पुलीस विभागाचे निरीक्षक नवलेश देसाय, थळावो नगरसेवक सायमन रिबेलो, लक्ष्मण पागी, भाजपा मंडळाचे अध्यक्ष विशाल देसाय, सरचिटणीस दिवाकर पागी आनी हेर जाण हजर आशिल्ले। जेन्ना एमर्जन्सी येता तेन्ना आमकां कोण सांगून येवपाक ना, आमकां कोणा सोदून वचपाना। आमची मिडिया उल्हास बाब सकाळसान हिंगा आसा, कित्याक ताणें जायते कितें ह्या लोकां मदीं वचपाक जाय। जो पर्यंत तो कोणाक धाडना वो त्या मिडियाचे हाडना त्या लोकांक कळपाना। सो तेजे आमकां खूब गरज आनी खूब तांचे आमी उपकारी म्हणून सांगता। तशेंच आयज हें मॉक ड्रिल जावपाक कारण म्हळ्यार कितें, 2005 जाल्लें तेन्ना आमी तेजे विटनेस आसाय की खंय केन्ना कितें जाता पळय एमर्जन्सी सांगून येना। आमी अशें थिंग बसून आसतना एक फावट उदक सामकें भायर गेलें आनी जेन्ना तें येयलें तेन्ना सामकें वयर येयलें तें गेलें आनी तेन्ना लोकांनी सगळें इतलें भिलें कित्याक कोणाक खबर सुनामी म्हणली खबर नासली। आयज सुनामी म्हणून कितें जाता केस जाता तें खबर आसा। सो तेन्ना लोक सगळे हिंगसून धांवन घरमा कडेन वचून रावले ना म्हणून गाडी बिडी काय ना। पूण आतां लोकांक प्रिपरेशन जाल्लें आसा। आयज आमकां खबर आहा जरी तर सुनामी कितें जाता जाल्यार आमी फकत कळोवचें पडटलें डेप्युटी कलेक्टर गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाक, ते येता म्हळ्यार तेच्या पयलीं आमच्यान जी हालचाल चालू करूं मेळटली। आनी आयज खरेंच दृश्टी हांगा तेमकां खूब मेहनत आनी बरें ट्रेनींग आहा। आनी ताका लागला पासून चयला जेन्ना तो हें घेवन वयता तेन्ना 1-2 मिनटां मत तो थिंगा पावलो। सो हें तेंगे ट्रेनिंगाचें तेंचो पार्ट आसा पळय तो म्हाका डेली यूज करून बरें करता आनी तेंकां खरें शाबासकी दिवपाक जाय दृश्टीन। तेमी भरपूर सपोर्ट केला आनी हेजे मुखार तरी कितें जालें जाल्यार आमी प्रिपेर्ड आहाय अशें आमच्यानच म्हणपाक येता। Today is the 5th November, the World Tsunami Day, organized by the Indian Oceanography and Space Research. That Goa State has 2 places identified as the World Tsunami Day. Is one of the beach is Paloli Beach. Today we started the program under the disaster management and under the South Goa district collectors. Myself, the Deputy Collector, Mamledar, PI, Traffic Police and Coastals and Deputy Collector of North South it is. We organize this program on disaster management. It is a tsunami mock drill exercise which is carried out in Paloli Beach. It is an awareness and active program which is required on this coastal beach. All the coastal people, then fishermen, then community and all the officials located in the coastal Taluka district and South Goa district,
today we organize this mock drill exercise. It is good for learning of the people and to rescue all the operation. Any situation at tsunami we have to handle with the good cooperation with the local councillors, council and community. It is one mock drill exercise, but it is in reality, it is we have to take all rescue operation South Goa District Collector on behalf of this. आणि प्रत्यक्षात जेन्ना हांगा सुनामी जातली दॅट मीन्स यू आर एग्री की हे जालें तुमी सॅटिस्फाय यू आर We are taking the much effort to learning the mock drill exercise. This is we have done good steps. It is we learn how to handle the mock drill tsunami, and this is the good cooperation of the collector of the south. Behalf of this, will include all the authority, including local people, all media, and we will handle all the situation any times in South Goa district. दॅट मीन्स यू हॅव टेकन तुमी हाजे पयलीं हाजी रिहर्सल बी घेतली काय कितें रिगार्डींग दीस In the South Goa district, Kolwa has taken one mock drill exercise. The major role played by all the police inspector of Kankona police station, coastal police, then fire, health officers, local community, councillors, Mamledar, taken good major steps of this. This is good learning of reality exercise. पर्टिक्युलरली दे आर मोर सफर They are the first responder in a coastal belt and take major precautionary alert for the tsunami.